स्पीकर सर, एक्स चीफ मिनिस्टर, एक्स स्पीकर, सगळ्यात सिनियर आमदार माननीय श्री प्रतापसिंग रावजी राणे हांच्यानी ह्या विधानसभेतली सगळी पदां उपभोगल्या. एकमेव आसतलो की जेंच्यांनी सगळी पदां उपभोगल्या. ताच्या सारकें म्हाका दिसना. आनीक म्हणजे आमदारा पासून ती मुख्यमंत्री, सभापती, अपोजिशन लिडर ही सगळी पदां उपभोगपी एकमेव आमदार आसतले. आनी सगळ्यात लॉंगेस्ट टेन्युअर, ऑलमोस्ट 49 years कंप्लिटेड इन दीस असेंब्ली. म्हाका दिसता 50 वर्सां तांची थोड्याच दिसांनी पुराय जातली. देशांतले म्हाका दिसता ज्योती बसूच्या उपरांत किंवा तांच्या बरोबर एकमेव आमदार आसतले जे कंटिन्युअस, इतको कंटिन्युअस टेन्युअर देशांत तांचो सोडलो जाल्यार म्हणजे म्हाका याद जाता किंवा इन्फॉर्मेशन मेळटा त्या प्रमाणे ओन्ली द ज्योती बसू हू हॅज कंटिन्युअस. अदरवायज माननीय प्रतापसिंग रावजी राणे हांचोच टेन्युअर जो आसा हो कंटिन्युअस म्हणजे विदाउट ब्रेक. तांच्यांनी टेन्युअर जो आसा आपलो 50 वर्सांचो कार्यकाळ गोंय विधानसभेत पूर्ण केल्लो आसा. करतले ते आनी त्या निमित्तान म्हाका दिसता स्पिकरान इनिशिएटिव्ज घेवन एखादो कार्यक्रमूय बी त्या निमित्तान सभागृहात दवरप हो अत्यंत गरजेचो आसा. म्हाका दिसना ना सभागृहात दवरपाची अत्यंत गरजेची आसा. हांव माननीय सभापतींक तशी रिक्वेस्टूय करता तांची डेट काडून पळोवची. जे डेटीक ते जॉईन जाल्या ह्या सभागृहात आनी एक्झॅक्टली ज्या डेटीक ह्या म्हणजे हो टेन्युअर आमचो सोंपच्या पयलीं तेंची 50 वर्सां पुराय जाता. हो टेन्युअर सोंपच्या पयलीं टेन्युअर सोंपच्या पयलीं हांव म्हणटा म्हणजे 2022 जावच्या पयलीं तुमची 50 वर्सां पुराय जाता आमदार म्हणून. 2022 जाता सारकी. ना जाल्यार थोडे 1-2 म्हयने वाडोवया टेन्युअर कंप्लीट जावपाक जाता. सो दॅट ती डेट एकदां माननीय स्पिकरान पळोवची आनी त्या निमित्तान एखादो कार्यक्रमूय बी खास करून माननीय प्रतापसिंग रावजी राणे यांचा 50 वर्साच्या टेन्युअराच्या निमित्तान तुम्ही आयोजन करचो. कारण म्हाका दिसना की आनीक 50 वर्सां कोण विधानसभेत पुराय करतलो अशें.